नमस्कार. आनंदताई आमगेला अभिमान कार्यक्रमात तुमचं सर्वांचे स्वागत. आज आमगेलो टस्सा आमगेला अभिमानाचे अलुमनाई एक पॅशनेट ट्रेनर आणि आता करंटली एक टीम लीड आदुकुनु मॅनेजर लेवलाक ट्रान्झिशन जाता अशा दिव्या कामत. दिव्या ह्या कार्यक्रमात तुमचं स्वागत करता. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾನಕ. दिव्या हवा चांगल्या वरी तू आता एक टीम लीड आदुकुनु मॅनेजर लेवला वत्तास IBM मानतो तू नीट तू इंजिनिअरिंग कोणचं तरी विंगड इन्फोसिस तू ट्रेनर जाऊन काम केलं आहे आणि विंगड विंगड कंपनीज जॉईन जाऊन आता IBM बांधतास. सो ह्या तुका जर्नी विषयी आमकां सांग. ना तू सांगेल तशीची हांव नेटेन म्हगेल इंजिनियरींग केल्लें. तेन्ना म्हगे लागी 3 ऑफर्स आशिल्ले, बट म्हाका केन्ना आयकून पडलें की इन्फोसिस ट्रेनींग इज वन ऑफ द बेस्ट म्हणून. आनी म्हगेल अण्णा बरें इन्फोसिसान तू स्टार्ट केलेलें. सो दॅट ऑल किपींग इन मायंड म्हाका इश्ट जाल्लें की आसो वच्चा पळोवया म्हणून. सो हांव थंय ट्रेनींग घेतलें. ट्रेनींग टायमारी मस्त लायक इन्फोसिस ट्रेनींग म्हळ्यार कोणा मेकॅनिकल बॅकग्रावंड आसल्यारीची 3 महिने ट्रेनींग जाता तो आमगेला काय लायक कोड करूं शिकतसील तशी आसता तांगेली ट्रेनींग वेल क्युरेटेड. सो ते ट्रेनींग जातरी एक चान्स आशिल्ले तुमकां इंट्रस्ट आसल्यारी तुमी ट्रेनर जावं बट सर्टन क्वॉलिफिकेशन आसता का तुगेले इतले म्हळ्यार तूं पुरा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्टान तूं कोरका त्या पुरा. सो त्या पुरा म्हगेले क्लियर आशिल्लें. तांकां आनीक आशिल्लें की इफ आय हॅव एनी बॅकग्रावंड शिकोवन कसं नाही आशिल्लें म्हणून. सो हांव कॉलेजान तूं म्हाका एक बेस्ट आउट गोईंग मेळटा तेन्ना तांगेलें एक कंडिशन आशिल्लें की तूं एक अवॉर्ड घेवच न्ही, तूं कसं न्ही एक सोशल सर्वीस कोरका फॉर तांणीच स्पॉन्सर करता ती म्हणून. तेन्ना हांव बँगलोरांत एक स्मायल फावंडेशन म्हणून एक ताका अप्लाय केलेलें. थंय तांणी म्हाका होम म्हळ्यार घरा आसचे मुस्लीम लेडीज तांकां कंप्युटर शिकोवचें सांगलें. सो तें मस्त चॅलेंजींग आशिल्लें. म्हळ्यार आम घरा मिक्सी ऑन कोन्न आनी गोत्तस तांकां म्हळ्यार तांणी तशी देअर मेंटॅलिटी इज घरांत बायल मनश म्हळ्यार रांदप करचें. तेवे मुस्लीम कम्युनिटी तांणी तांगेल्या मॅन इन द हावस तांणी रेडी ना आशिल्ली बायल मनशाक घरा म्हळ्यार शिकोवचें म्हळ्यार भायर पेटोवचें. सो आमी डोर टू डोर हाका कॅम्पेन वचून तांकां सांगू न्हू की तुमकां हेल्प जाता. आतां आमी एनकरेज कोरका विमेन म्हणून. म्हाका एक 20 स्टुडंट्स मेळ्ळी ती. तांणी पुरो त्याच एज ग्रूप 30 to 45. सो तेन्ना तांकां हांव शिकयलेलें. तें कशें शिकयलें म्हळ्यार आतां कंप्युटरान तूं एक इनपूट आउटपूट दिल्यार प्रोसेस जावन आउटपूट येता. सो हांव तांकां अशी दिल्लें की तुमी ॲपल घेया, त्या तुमगेलें इनपूट ते कट करा आनी मिक्सरा घालता ती तुमी मिक्सी ऑन करता न्हू त्या तुमगेलें प्रोसेस तुमकां आउटपूट ज्यूस येता. लायक हांव तांकां तशी त्या एक एग्जाम्पल दिवन शिकोवचें सुरू केलें. सो तांणी म्हगेलें आयकनचे दे आर द फर्स्ट पीपल हांव शिकयलेलें. आनी तांणी मस्त एनकरेज केलें म्हळ्यार म्हाका भंय आशिल्ली की हांव कशी शिकयत की म्हणून. सो ते खाली 1 मंथा कोर्स आशिल्लो म्हगेला. इन द एंड म्हाका खंयकी एक दिसलें हांवें एक शिकोवचें जाता कोणाके म्हळ्यार म्हगेले निमित्त कोणाके एक एक्सप्लेन करूं जाता. टीचिंग कसं म्हळ्यार आमकां गोत तशें आमी विंगडाक अर्थ कोन्न सांगचें. ते सांगची कशी त्या पर्सना वयर डिपेंड आसा. आतां कोणेय टीचर बॅड गुड त्या पुरा म्हाका गोत ना. हांव कशी करचें म्हळ्यार कोणाक गोत्त आसलें आतां म्हाका गोत्त खंयचे विशय हांव तुका पांय खंयचे विशय एक्सप्लेन करतना हांव आतां तुका ते रायटली एक्सप्लेन कोन्न तूं त्या विंगडा एक्सप्लेन करूं जाता. हांव म्हगेलें जॉब डन हांव तुका समज शिकयलां म्हणून. सो तशी म्हाका पॅशन फॉर टीचिंग आयलें अँड आय टूक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ ट्रेनर जावचें इन्फोसिसान. सो ताज्या तरी ट्रेनर जाल्ले 2.5 years ट्रेनींग केलां हांवें. सो म्हळ्यार इट्स मोर लायक पुरा कॉलेज पास आउट येता ती तांणी कॉलेज मोडांत आसता ती आमी तांकां एक करियर मोडा हाडका. तांणी सिरियस जावन तें ट्रेनींग घेवन मुखार त्याच तांगेल्या करियराचें स्टेपींग स्टोन. लायक आतां म्हाका कशी म्हगेल्या इन्फोसिस जर्नी उडगस की तांकां ते स्टेपींग स्टोन. सो रोल ऑफ अ ट्रेनर मस्ट इम्पॉर्टंट तांकां तें ग्रूम करूंक. सो तशी म्हगेलें एक्सपिरियन्स लायक आशिल्लें. तेज्या तर मागीर हांव म्हाका प्रोजेक्टान काम करता म्हणून जालें. म्हळ्यार हांव लायक इतले टायम हांव शिकयलां बट आतां म्हाका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आय हॅव टू सॉल्व. तशें म्हूण हांव ॲक्सेंचर जॉयन जाली एज अ डेवलपर. सो डेवलपर जॉयन जातना आय हॅड सम चॅलेंजीस बिकॉज म्हाका मोर ऑफ अ ट्रेनींग बॅकग्रावंड आशिल्लें. म्हाका प्रोजेक्ट कशें वता म्हूण गोत ना आशिल्लें. बट आय हॅड सम गूड मेंटर्स तांणी म्हाका हेल्प केलें आनी हांव ॲक्सेंचरान तूं डेवलपर जाली. थंय ॲक्सेंचरान डेवलपर जातर हांव एक ह्या 2 MNC आशिल्ली. सो कडेन म्हाका दिसलें ओके एक प्रॉडक्ट बेस्ड ट्राय करुया म्हणून हांव एक जायलम म्हणची कंपनी जॉयन जाली. सो आज काल उद्दा म्हणचे एक मेन रिसोर्स
विच इज देर फॉर एवर. सो त्या कंपनी वॉटर टेक्नॉलॉजी आशिल्ल्या थंय तांणी वॉटर प्रॉब्लम्स सोल्युशन फायंड आउट करचें. फॉर एक्झाम्पल वॉटर ट्रिटमेंट कोण तांणी रिसोर्सीस सोडचे त्या पुरो. सो ते एगेन हांव डेवलपर जावन आशिल्ली. त्या तरी म्हाका विंगड सिक्का चिके हायर स्टडी कोरका म्हूण प्लॅन्स आयला. तेन्ना आय वॉज लुकींग फॉर अ कंपनी वेर ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका रिलॅक्सेशन टायम मेळटा सो दॅट आय कॅन ऑल्सो परस्यू माय ड्रीम अँड ऑल्सो आय कॅन वर्क अलॉंग विथ इट. तशें हांव आतां IBM जॉयन जावन थंय काम करतस एज अ सिनियर डेवलपर. आतां नाव आय एम प्रमोटेड टू टीम लीड मॅनेजर. ओके. तुगेल मुखावेल प्रोफेशनल जर्नी आयकूच फुडें तुगेल एक सान परिचय आमगेल्या ऑडियन्साक तुगेल घर तुगेल घराचे विशय. म्हगेल अम्माल गांव कुंदापुरा. सो थंय हांव चड वाडून आशिल्लें. सो आय ऑलवेज से म्हगेल गांव खंय म्हळ्यार कुंदापुरा. आनी म्हाका एक लण्ण आसा तोवे इन्फोसीस. ही इज लायक माय मेंटर. म्हळ्यार कसने करचेक ही इज द वन हू ऑलवेज गायड्स मी. आनी म्हाका ऑलमोस्ट 3.5 years पूण वाडलीक जाला. म्हगेल बामूणू मंगळूर तुकुनू. सो नाव मंगळूर इज ऑल्सो माय होम टावन. हांव गांव म्हळ्यार हां मंगळूरे येवचे वच्चे आसता. म्हगेल माय माव पुरा हांगा मंगळूराचे. ओके. तू तवल सांगला वरी ट्रेनिंगा नंतर इन्फोसिस दुखून ॲक्सेंचर गेली त्या तुगेल फस्ट एक ट्रान्झिशन आशिल्लें ट्रेनिंगा दुखून एक डेवलपमेंटा सायडा. सो त्या ट्रान्झिशन कशें आशिल्लें? मस्त हेक्टीक आशिल्ली. हांव म्हगेल पुरा हार्ड वर्क मे बी म्हगेल करियरान तूं कितले घालका पडल्या त्या कर्व आशिल्ली म्हगेल. म्हळ्यार हांव आतां समज कोण केल्ली वा आय वील बी अ गूड डेवलपर. म्हळ्यार म्हाका पॅशन येता की हांव डेवलप करूं येता म्हणून. सो तेन्ना म्हाका प्रॉब्लम जाल्ल्या त्याची की म्हाका शिकोवन गोतस कसन कशी म्हूण. बट तें कशी करचें म्हूण म्हाका तितलो एक्सपिरियन्स ना आशिल्लो बिकॉज हांव रियल वर्ल्डान कसने प्रोजेक्ट केलेलो ना. सो त्या ट्रान्झिशन जाताना हांव मस्त एफर्ट घालका जाल. म्हळ्यार ही कशी एक प्रोजेक्ट चलता कशी एक म्हळ्यार आतां म्हगेलें काम कसं म्हळ्यार हांव ॲप्स बिल्ड करचें. सो आतां आमी वॉट्सॅप यूज करतना एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ हँग जालें म्हळ्यार आमकां कशी जाता म्हळ्यार यो नाका बा कसं कर समजता ना म्हूण. सो त्या एक मेंटालिटी आसता जनाल. सो हांव आत्तां जाल्यार म्हगेल मात्तेन त्याच हांव म्हगेल ॲप कोणें यूज करतना तांकां दिसता की ओ इट लायक अस दीस इज मेकिंग माय लायफ इजियर. सो त्या एम दोनू तेन्ना हांव मस्त हार्ड वर्क कोर न्हू अँड मागीर तशी गेल. लेटर आय कूड मॅनेज बट दॅट कर्व आय मीन वेर आय हॅव टू टेक द टर्म फ्रॉम एक ट्रेनर तुकून डेवलपर जावचें ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट आशिल्ली. ओके. तेच्यात एक्चुअली म्हाका शिवजला हांव तुगेल्या इन्फोसिस ट्रेनिंगा विशयारी. सो तू खंयच्याय टायमार तूं एक 2.5 year ते एक्सपिरियन्स आशिल्ली. सो खंयच्याय टायमार तुगेल्या ऑडियन्सान तुगेल्या पशी चड सिनियर्सांक तूं शिकोवका पडला एक तेन्ना म्हळ्यार ऑडियन्स एक तुगेल्या ट्रेनीस. सो तुगेल्या पशी चड एजाचे आसलो तसले केन्ना एक चॅलेंजीस फेस केलेले आसा? वय म्हळ्यार ऑलमोस्ट एवरी टायम तशी जाता आशिल्ल्या. 2.5 years ते हांव आशिल्लें ते बट हांव ट्रेनर स्टार्टींग तुकुनू आशिल्लें. म्हळ्यार ऑलमोस्ट हांव 18 months एज अ ट्रेनर सर्व केला. सो तेन्ना म्हाका एक वेळा कोयंबतूर पेटलेला फॉर सम कसं की एक ट्रेनिंगाक. थंय आमी इंट्रोड्यूस करतना आमी पुरा जनाल इंट्रोडक्शन घेतलें. सो तांणी पुरा 18 years एक्सपिरियन्स्ड फ्रॉम 7 years आय मीन इन्फोसीस अशी म्हणटा तसत म्हगेल इंट्रोडक्शन आयलें. हांव म्हाका टोटल एक्सपिरियन्स 2 years आशिल्लें तेन्ना. सो ताची की म्हळ्यार भयंकर आशिल्ली तांणी कशी घेता की म्हूण. बट इन द एंड तांकांय कळटा ना की हांव तांकां अर्थ दावता शिकेल म्हळ्यार they'll जज मी ऑन दॅट दॅन म्हगेल एक्सपिरियन्स कशें आसा की म्हूण. सो तशी हांव मस्त ट्रेनिंग आतां हांव तें ट्रान्झिशन जालें न्हू फ्रॉम माय ट्रेनर टू डेवलपर. सो म्हगेल रेज्यूम हांव इंटरनल जॉब पोस्टींग सोदिल्ली म्हळ्यार विदीन इन्फोसीस ओन्ली हांव ट्रेनर तुकुनू डेवलपर जॉब सोदीत आशिल्ली. सो म्हाका तें एक आनीक टेंशन आशिल्लें की ह्यो मेळटा की ना की कळ्ळें म्हळ्यार हांव ट्रेनर नावा म्हूण. सो हांव फस्ट एक रेज्यूम म्हगेल एक बेंगळूर आशिल्लें एक फ्रेंडा पेटलेला अशें पळयलें हांव मूव जावया म्हूण लेगतस ट्रेनींग तुकून डेवलपर म्हूण. सो विदीन अ डे तागेलो म्हाका रेस्पॉन्स आयलें की म्हगेल मॅनेजर म्हणलो तूं तें ट्रेनींग घेतली काय नावा. सो तांणी कुशीर आसात एक ट्रेनर आमगेल्या प्रोजेक्टा येतस म्हणून. सो तांणी रेडी आसात तुका घेवचें का म्हूण. सो आय थिंक त्या पुरा या मोर देन म्हाका आय मीन तांकां एक कॉन्फिडन्स येता. आमी कोणें एक यूट्यूब पळयता न्ही तांगेलें आमकां इंट्रस्टींग दिसला मात्र आमी गडे वचून पळयतात. नाजाल्यार वन टायम वॉच ऑर थंयच हाफ व्हिडिओ पळोवन स्टॉप करतात. सो त्या एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आशिल्लो वाईल हांव ट्रान्झिशन जाता ते ट्रेनर तुकून डेवलपर.
ओके. सो हा पुरा जर्नी ओटू तू एक स्टार्टअप केला म्हणून हांव आयकली. सो ताका कशी बनेला आनी वॉट इज इट? वय आमगेल फ्रेंड्सान पुरो पळयतलो तांकां गोत्ता म्हळ्यार आमगेल क्लोज WKC फ्रेंड्स विथ हूम आय एम इन टच सिन्स डिकेड. इवन तांकांय हांव चड सांगिल ना. हे जाल्लें कोवीड म्हळ्यार स्टार्ट जावन ऑलमोस्ट जातरी पुरो ऑनलायन जातसील ट्रेनिंग्स पुरा. आनी म्हगेले एक एक्सपिरियन्स विथ खंयचे ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोरान तूं मस्त लायक ना आसलें म्हळ्यार तांणी दुड्ड घेवचे शिकोवचे ना त्या पुरा. सो विथ दॅट इन मायंड एंड पॅशन फॉर टीचिंग त्या एक आशिल्लें. तशी म्हगेले एक लेक्चरर आनी आमगेले जुनियर एक आमी 3 जाणां सेरून एक स्टार्टअप म्हणून सूर केलें. तसो सूर करचें केल्लें आतां चॅलेंजीस मस्त बिकॉज फूल टायम जॉब आनी पुरो स्क्रॅच तुकून करका म्हळ्यार तें केन्ना केल्लें ना आमी कोणेच. सो आमी वेबसायट करचे जाल्ले कडे फ्लायर्स करचे ब्रोशर करचे कसं कंटेंट घालचें आमी कसं म्हळ्यार आतां एन नंबर ऑफ कंपनीज हू गिव ट्रेनिंग. आमी कशी स्टँड आउट जावन आमी एक म्हळ्यार आमकां कशी जन ट्रस्ट करतात तें इम्पॉर्टंट आशिल्लें. सो आमी म्हगेल हांव शिकिल्लें निट्टे कॉलेज फस्ट थंय वचून आमी उलोवन पळोवया थंय तुकून हें करया आनी आमी कॉलेज टार्गेट करुया म्हूण लेकलें. म्हळ्यार कॉलेजान तूं त्या प्रोफेशनलिझम येवचें चेडवांक मस्त इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार तूं आतां कॉलेज जावन जॉबा वतना तें एक असल्यार प्रोफेशनलिझम यूल इजिली ग्रो रॅदर दॅन तुका एवरी टायम तूं ह्या कॉला अशी सांग ह्या कॉला तशी सांग म्हण तुका सिनियर्सान सांगचें तशें अशें ना. सो आमी तशी लेकलें टू टार्गेट ऑल द कॉलेजीस आनी तें चल्लें एक सुमार मंथ्स. म्हळ्यार आमकां एक बॅच मेळ्ळेलें हे पुत्तूर कॉलेज एक इंजिनियरींग कॉलेजान तूं तांगेले डिप्लोमा वर एक सेक्शनाक दे वर लुकींग फॉर सम ट्रेनिंग 80 जनाक तें इंटर्नशीप कम ट्रेनिंग आशिल्ली. सो दॅट एक इंटर्नशीप जावन तांकां आमी ट्रेनिंग कोवन एक टेक्नॉलॉजी देन देवर लायक तांकां एक सर्टिफिकेट इंटर्नशिपाचें म्हणून. सो तें एक बॅच केल्लें बट आफ्टर दॅट म्हगेले पार्टनर्स पुरा ಸ್ವಲ್ಪ बिजी जाली ती एंड देन वी हॅड टू डिजॉल्व इट बिकॉज हांवें म्हगेले विंगड एस्पिरेशन्स आशिल्ले. सो एज ऑफ नाव इट्स ऑन हॉल्ट म्हळ्यार पुरो स्टॉप केला बट आय एम श्योर आय विल कम आउट स्ट्रॉंगर. ओके ग्रेट. ऑल द बेस्ट फॉर दॅट. थँक यू. सो तूं आतां हाजे ओटूची तुगेला MBA करता आसा म्हूण सांगला. सो तुगेला MBA तूं डिस्टन्स युनिवर्सिटीन तूं करता. सो ताका तुका कशी मोटिवेशन आयला आनी त्या कशें चलता आसा? म्हगेलें इंजिनियरींग जातरीची ऑलमोस्ट मस्त जन पुरा मास्टर्स म्हूण करता आसली एक 2 years एक्सपिरियन्स जातरी. सो म्हगेले प्लॅन्स आशिल्ले कोरिया देन ड्यू टू फिनान्शियल प्रॉब्लम म्हाका जाय न्ही म्हळ्यार हांव लेकलां आतां थंय गेल्यार लोन काडका तें म्हाका जाता सपोर्ट करूं काय ना म्हणून. सो ड्यू टू दॅट हांव तें स्टॉप केलें. आय एम लायक नाका सो म्हळ्यार हांव काम करता करता शिकता म्हूण आशिल्लें. बट लास्ट इयर अशी म्हाका दिसलें की आय हॅव टू डू इट म्हणून. एंड टू बी वेरी फ्रँक आय हॅव वेरी सपोर्टीव पार्टनर म्हळ्यार म्हगेल किंता चड म्हगेल एस्पिरेशन्स तो म्हाका करी म्हूण सांगता. तशी वेन वी डिस्कस्ड ही इज लायक करी ट्राय करी म्हणून तशें हांव मस्त रिसर्च केल्लें बिकॉज म्हाका इंडिया भायर वचचें ना म्हाका म्हगेल देश उद्धार करता. एंड भायर गेल्यार आय डोंट वॉन्ट टू स्टे देर फॉर लॉंगर. म्हाका थंय तशी म्हगेल एस्पिरेशन्स ना. मे बी आय वॉन्ट टू गो ऑन सायट तशें पुरो वचून काम कोन्न येवका कल्चर शिकचें बट इन द एंड म्हाका आमगेले देशार राबून कसं हांगा इम्प्रूव करीत बिकॉज मस्त प्रॉब्लम्स आसता करूंक. तशी म्हाका NMIMIS म्हणून नासिमोंजी तांचे बग्गे कळ्ळें मस्त रिसर्च करतरी. इट्स वन ऑफ द वेरी पॉप्युलर कॉलेज इन म्हळ्यार मुंबईन तूं फॉर MBA. तांगेले नॉर्मल MBA मस्त फेमस. सो आतां डिस्टन्स मोड ना म्हाका कितलो वॅल्यू आसा गोत ना आशिल्लें. बट हांव लेकलें म्हाका शिकचें आशेस रॅदर दॅन एनीथींग एल्स म्हाका शिकूं का म्हूण आसा. सो लायक हांव घेता ODL प्लॅटफॉर्म. ODL मिन्स ऑनलायन डिस्टन्स लर्निंग. सो आय थॉट आय विल डू इट एनीवेज पळोवया मागीर कशी म्हणून. एंड हांव जॉयन जात तरी UGCनी हें केल्लें की इवन द ODL मोड MBAs वील हॅव इक्विवलंट like importance compared to the other executive MBAs that there are. So that good thing what has happened. ओके. सो तूं आतां तूं MBA मेन्शन केलें तें सांग ताका ಕೆಲವು ಜನ कन्फ्युजन आसता म्हाका मास्टर्स कोरका बट एक डिस्टन्स एज्युकेशनाक एक व्हॅल्यू आसता म्हूण सांग. सो तसं लायक तूं कसं सांगचायस? It all depends on म्हळ्यार कंडिशन म्हळ्यार कशें आसा तुगेलें स्टेट वॉट स्टेट यू आर इन. आतां तुका यू आर ओके टू go and just do abroad, you can take loan, घरा support, everything, yes, I'm म्हळ्यार financially असलें. And some of us, like for me, I'm married. आतां म्हगेल बामून सांग तूं वचून सीक ऑड ना हांव मस्त प्राऊड आसता म्हूण बट म्हाका दॅट ऑप्शन तें म्हाका तितली सम दिसनी. सो तेन्ना
this I found as a best one. So at master's course की तू Indian distance करत की it all depends on तू कितली interest शिक्षे का म्हणून. at मिगेले 4 degree असलरीच मग पाय कसं नाही गोत ना दलरी. I'm not that worth. So degree नाशिवरे मग गोत असलरी. That is something great. So आईचे हंत कश मळरी as far as I have seen in my career, degree एक जाऊ का yes, but personal knowledge is also very important. आता ODL मोडान करतस मिगेल सर्टिफिकेटर तशी येता and all that yes. But आता MBA त्या जर्नी थांव कसं कसं शिकल्या टॉपिक्स that I'll implement in throughout my career, in my entire journey, whatever I'm gonna serve. Okay. येस आताची आता दिव्या MBA करतसा आणि सेकंड सेमिस्टरान तसा आणि तेच तिगेल फर्स्ट सेमिस्टरान तू सेकंड रँक आयला ती ऑलरेडी तिगेला युनिव्हर्सिटी. कंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू सायनक. आता हा पुरा जर्नी आम्ही सांगताना तू ॲज अ ट्रेनर असं पुरो तुला करियर बॅलन्स करचा एक विषय. त्यानंतर आता वर्डिक झालेला आता फॅमिली एक बॅलन्स करचे एक मनाक एक चॅलेंज. सो तू ताजो टू तिनीच एक MBA समेत बॅलन्स मग करतास एज्युकेशन. सो यू हॅव 3 थिंग्स टू बॅलन्स. So how do you manage balance between ह्या तीन विषय? Imbalance जात almost every day, but मिगेल एक कसं म्हणणारी to message maybe married ladies or whoever it is, don't think something is stopping you. म्हणणारी आता कसं दल्लं मग दत्त की नाकी don't have that doubts. आता तुमकोर का म्हणून आश असलरी you should just go and do it. आता मग मस्त weekends हांव sacrifice कोर का म्हणणारी शिकचे असता एक असाइनमेंट्स असता आणि सॅक्रिफायसेस आर देर. तू कॉलेजा करी ऑनलाईन करी कसं नाही करी. सो द बॅलन्स अशें क मिगेल मोस्ट सपोर्टिव्ह थिंग इज माय फॅमिली. मिगेल मामूड इज व्हेरी सपोर्टिव्ह अँड वी ट्रीट मॅरेज एज टू इक्वल्स अँड समटायम्स इट नीड नॉट बी इक्वल्स. म्हण आम्ही काम तू ह्या करी हांव त्या करी नाही. आम्ही कोण फ्री असत आनी काम करचे. आता हांव शिकतस तो फ्री अस हील फिनिश ऑफ द वर्क. So तशी एक वत्तस and hopefully I'll be able to complete my MBA in that way itself. ओके. आता हा पुरा तुगेला उतरान तुगेल जर्नी ऐकली ती तशी एक दोन एक फोटो पळोवन तुगेला आनी की मुख विंगड काणी आमी ऐकूया. हे हांव इन्फोसिस सोडचे ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ तानी बॅच ओनर म्हणून करतत. म्हणल्यारी एक बॅच असता जस्ट लायक क्लास टीचर असता स्कूलाक तशीची. सो त्या बॅचाचे पुरा लीव्स असो एक ट्रेनिंग रिलेटेड एनी इश्यूज त्या बॅचान कोणा आयल्यार दे विल कम टू द बॅच ओनर. सो ह्या मिगेल फर्स्ट बॅच अँड ऑल्सो द लास्ट बॅच हांव बॅच ओनर आशिल्ली. आनी तांतू आमगेल WKCच केलो ज्युनियर्स बरे एज माय ट्रेनीज. ह्या मिगेला इन्फोसिस कंपनी फोटो मिगेल इतली करियर आहान तू इन्फोसिस एक कंपनी हांव ऑलवेज विलिंग टू गो बॅक. कारण मला तितलें शिकलें हांव तांतू. म्हळ्यार ते सांगता ना MNC आसता अशी न्ही ग्रोथ ना प्रॉडक्ट आसता त्या पुरा डिपेंड्स ऑन वेर यू आर म्हळ्यार तू खंयच काम करतस म्हणून. सो मेगेल केसान तू आय वॉज हॅपी वेर खंय हांव काम करतस. आतां IBM जाल्यार इट्स अ कन्सल्टींग वन बट तशी काही म्हाका फील जाता ना की ओ ना 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 प्रोडक्टाक वस का म्हणून. सो इट ऑल डिपेंड्स आमी कशी त्या युटिलायज कोण घेता ती कसं असते. रँकाच प्रेरणा हांव होस्ट केलेलं ॲक्च्युली अँड आतां WKC म्हळ्यारी हांव येताना 2011 तेन्ना म्हाका इंग्लीश येना तितलं उलोवचें का. सो फस्ट कॅम्प आयल तेन्ना पुरा जना पडलेल्या ಕೆಲವು जन मस्त लायक इंग्लीश उलयता ती मस्त इंट्रॅक्ट करता ती. बट हांव एक भिवन आसतासिली एक सायडाक. मागीर हांव प्रितम मॅमाक वचून निमगेलें अशें म्हाका इंग्लीश उलोवका सो हांव कशी शिकचें म्हणून. सो तीन म्हाका म्हणलेलें की बुक्स वाजी आनी आयकव इंग्लीश तेन्ना तुका उलोवचें येता म्हणून. सो ते दोन थिंग्स हांव मस्त सिरियसली घेवन आत्तां हांव I can even face like thousands of people without any fear. And मेगेल इंग्लीश इम्प्रूव जाल्लें. नॉट जस्ट इम्प्रूविंग इंग्लीश आतां एक फॅक्टर तुम उलोव जाता करेक्ट. नेक्स्ट इज कम्युनिकेटींग. आतां गोत्तसिलें एक सांगचें त्या ट्रेनर जॉब म्हणपळ त्या ऑल दॅट अँड मेकिंग फ्रेंड्स. मिगेल्या डिकेड ओल्ड बेस्ट फ्रेंड्स पुरा मिगेल विश्व कोंकणीचेच बॅचमेट्स ऑर सिनियर्स तांनीच पुरा. सो त्या एक कनेक्शन केन्ना आस म्हाका. आय एम व्हेरी थँकफूल दॅट म्हाका ह्या स्कॉलरशीप मेळ्ळा
बिकॉज त्या 2 फॅक्टरा निमित्ती आय फील इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट कोणे हांगा स्कॉलरशीप मेळ्ळें न्ही रायट यूज करून ग्रो जावका बिकॉज तुमी तितले एफर्ट घालतस नवे नवे पुरा तूं म्हाका सांगला म्हणके स्कोपिया त्या पुरा आसा मस्त लायक प्लॅन केला सो कोण पळयत आसत ती आमगेले ज्युनियर्स आसला आमगेले ज्युनियर्साचे यूज कोन्न घेया चंद कोन्न युटिलायज कोन्न ग्रो जावचे ट्राय करता दॅट्स मेसेज येस तर तू आम्ही तुगेला नेक्स्ट तुगेल गोल आता तू सांगला तू ट्रेनिंगांत आशिल्ली आनी तू आतां MBA करतास आनी प्रॉडक्ट तू तुगेल्या कामांत आसा सो तुगेलो नेक्स्ट फ्युचर गोल कसो आसा फ्युचर गोल हांव दूर आलोचन केलें ना तितलें बट म्हाका एक आशा आसा की MBA जाल तशीची म्हाका चिके चड आयडियाज येता म्हळ्यार ऑन्टरप्रिनर सायड वेज ऑर आतां न्ही शार्क टँक त्या ह्या पुरा येता ना तशें त्या पुरा पळोवन न्हू माय प्लॅन इज कसं एक बिझनस कोरका वीच इज हेल्पिंग द सोसायटी आतां हांव त्या ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट केलें आमी ताजे खातीर आमी मिडल क्लास जनाक टार्गेट करून तांकां एक कोणाक कसं सिक्का जाल्यार एक मस्त दुडवा कन्स्टेंट म्हूण अशें ना बट फ्री वे आमकां करूं जायना कळ्ळें म्हण आमी बरें रिसोर्स पे करतात बट ते अफोर्डेबल आसता विथ द क्वालिटी सो म्हगेले प्लॅन त्याची मे बी इन फ्युचर सम टायम कसं एक स्टार्ट करून हेल्पिंग अदर्स अँड ऑल्सो माय लायव्हलीहूड शूड गो विथ दॅट ಖಂಡಿತ ಚಿಕ್ಕು ತಸಲೆ एक लायक प्लॅन येवो आनी त्या मस्त सक्सेस जावो आनी तशीच आमी नेक्स्ट टायम बसून ताजे सक्सेस स्टोरी विशीं हांगा वापस आमी स्टुडियो बसून उलयत तशें जावो तशीच तुगेला एक एंटायर जर्नी आसा पुरो मस्त आयकतल्यांक एक मस्त इन्स्पिरेशनल आसा तुगेल त्या पॅशन तुगेल कामा विशयी आसा पुरो की तुगेल ट्रेनिंग आसा पुरो तुगेल फॅमिली विशयी आसा पुरो एक त्या पॅशन त्या एक ध्यासू मस्त एक लर्निंग आसता तू सो तशीच तू आमगेल्या ऑडियन्साक इन जनरल जावन एक कसो मेसेज दिवचा इश्ट पडटा करियर वायज जाल्यार हांव सांगचें म्हळ्यार केन्ना खंय शिकचें जाता तें अँड बॅलन्स इन लायफ बिकॉज वी लिव ओन्ली वन्स म्हणटात तशी बट शिकचें इंट्रस्ट आसल्यार थंय स्टॉप करचें ना कसं एक कन्स्टंट आसल्यार कशी एक सॉल्व म्हळ्यार त्या प्रॉब्लम आसल्यार कशी सॉल्व करून मुखार वचयता म्हूण त्या एक मेसेज हांव सांगता कळ्ळें म्हळ्यार हांव मस्त आयकलें त्याच व्हडलीक जे तर एस्पेशली चली तिंका ना घराचें आसता तें आसता जाता की ना की म्हणून सो त्या एक फॅक्टर जावचें ना की यू आर मॅरीड म्हणून सो यू आर मॅरीड अँड यू आर डुईंग दीस दॅट शूड बी अ फॅक्टर सो त्या एक हांव सांगता आनी हॅव अ बॅलन्स्ड लायफ आनी केन्ना ऑपॉर्च्युनिस्टीक आसता तुमगेल्या एद्रा एक ऑपॉर्च्युनिटी आसल्यार जस्ट गो अँड पिक इट फेलियर ऑर नॉट आतां हांव स्टार्टअप केलें नवा सो म्हाका सांगतना थास येता की ओके इट फेल्ड म्हळ्यार इट डिडंट वर्क आमकां एक बॅच मेळ्ळेलें बट बॅक इन माय मायंड हांव मस्त शिकलें त्या जर्नींत ऑलमोस्ट 4-5 months वॉट एवर आय हॅड स्पेंट इन द एंटायर थिंग हांव मस्त शिकलें सो त्यात हांव एक स्टेपींग स्टोन्स घेवन मुखार करतना म्हाका त्या पुरो गोत्त आसा हांव त्या मिस्टेक्स करूनच जे म्हूण इट डिडंट वर्क आउट ऑड ना बेजार आसा ओके दॅट कॉमन बट आय एम ग्लॅड की हांव ट्राय केल्लें आय फेल अँड आय लर्नड सो त्या एक केन्ना कोणें शिकूंका आनी ऑल्सो पेईंग इट फॉरवर्ड इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आतां कोणा IBM तूं मस्ट ऑपॉर्च्युनिटीज वेर आमी वॉलंटियरींग करत आनी तांणी आमकां इतलें म्हणून कॅश दितात नॉट एज अ मनी वर्च्युअल कॅश दितात ते आमी डोनेट करत खंयचे NGOसाक सो दॅट वे कशें म्हळ्यार आमकां कसं म्हळ्यार हांव टायम स्पेंड करता आनी तांणी आमकां तितले हार्जा बेसिसार तितले त्या वर्च्युअल मनी दितात ते आमी ट्रान्सफर करत म्हळ्यार खंयचे NGOसाक सो त्या हांव सुमारपटी केला वेर म्हळ्यार ट्रेनींग इंटरव्यूज घेवचे त्या पुरा तांगेले उलयतना तांणी एक आमकां त्या एक लेवलार पळयतना की हांकां गोत्त आसा हांव हांगेलें शिकयता म्हूण तेन्ना ते खुशी मेळचे विंगड आमगेले निमित्त एक कोणा हेल्प जाल्यार त्या मनांत एक दावच खुशी विंगड मॉनिटरी येस करेक्ट म्हळ्यार जनात पुरा मनी लायक येस ऑब्वियसली कॅरी जावचें जाय वय आनी मनी जाय मनी ना अशी आजकाल कसं चलना बट एवरीथींग इन प्लेस केन्ना एक ग्रॅटिट्यूड आनी मनांत एक आसता की कोणा इफ देर आर नीडीज वी शूड ऑलवेज ट्राय टू हेल्प देम अँड कीप ग्रोईंग विथ एनीथिंग इट मायट बी गिटार सीख टेक्नॉलॉजी सीख कसं नाही घरा काम सीख कुकिंग सीख झाडचे पुसूच कसं नाही शिकत बट यू शूड कीप ग्रोईंग एवरी डे थँक यू दॅट्स अ ग्रेटेस्ट मेसेज ही ऑलवेज शूड कीप ग्रोईंग म्हणजे सो एक खंयचे एक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळतना घेवका
ग्रो जाऊ का आणि मस्त मातशी यारी एक मस्त पॅशनेटली तिणें एक मेसेज दिला. सो तसं आमगेले ऑडियन्सान खंडित तेजे विशयार काम कोरका म्हूण म्हाका दिसता आमगेल्या युथान. सो दिव्या तूं हांगा आयली आनी तुगेलो एक्सपिरियन्स शेअर केले हांव तुका धन्यवाद सांगता. थँक यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी सानका. आय मीन मस्त प्लॅन्ड नाही आसिला बट आय एम ग्लॅड हांव आयली. आनी इफ म्हगेलें कसं नाही मेसेज व्युअर्साक हेल्प जावन जाता जाल्यार and if they want to reach out to me with anything, I'm always there to help. I mean, again, that's what matters. I mean, we should help each other and grow. थँक्यू सो मच. आमगेले कार्यक्रम पळयले तुमचे सायड बांके धन्यवाद.